वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो टाइम झाला असा 12. आयज लाईट ना. एक्चुअली शिवा खबर असलेले आयज लाईट काढपाची असा म्हणून म्हाका सांगूच नाही. दोनांक येता का लाईट असं म्हटलें आयज दाळ करूया है का न्ही. ओके खूप दीस जाले दाळ एक तुमकां शेअर करून असलेले. सो नॉर्मली आमगे न्ही एकूच भशेन दाळ करतात. फॉर एक्झाम्पल तूर दाळ आसूं मूंग दाळ आसूं. सो आयज चिंतलें की सगळे दाळ मिक्स करून एक दाळ करूया आनी ते बरें लागता. कित्याक सगळे दाळेची एक टेस्ट आसता पळय सगळे एक जातात आनी खावपाक एकदम बरें लागता. चपाती वांगडा बी तुमी दाळ हें खावं शकता आनी मातशें न्ही थीक करूंक जाय, चड पातळ करूंक जायना. ओके सो करया म्हटलें खूब दीस हांवें करूंक ना. सो आयज तुमकां शेअर करता रेसिपी. ओके तो घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. मम्मी गेला न्हांवपाक, जस्ट शावर बी घेवन येयलें हांव. ओके लायट ना म्हटलें की कांयच कामां जायना. सो ताका लागून दोनांक येतलें लायट. आनी दाळी वांगडा करतले ब्रिंजल फ्राय. पयर आमी हांगा गेल्लीं न्ही बोंडला येताना ते वाटेर बसतात न्ही लोकल भाजी विकपाक. सो थंयच्यान वांगी घेवन येयल्लेले ते फ्राय करतले. दाळे वांगडा कितें फ्राय बी आसलें न्ही एकदम बरें लागता. ओके आनी शिवाची फेवरेट हें दाळ मिक्स सगळें दाळ मिक्स करून. सो हेका म्हणटा पंचरत्न दाळ नाल्यार पंच दाळ म्हणजे 5 भशेन दाळ सगळें मिक्स करून हें करपाचें. ओके चल फटाफट करया. धड न्ही शिवनात येतलो रोखडो जेवपाक. तर दाळ करून दवरता शीत आनी फ्राय दितलेत. ओके चल करात. मागीर दाळ करून न्ही मागीर थोड्यांचें नांव घेतलें हांव. ओके कोणें कमेंट केल्लें पळय एक 10 लोकांचें हांव आयज नांव घेतलें. ओके चला किचनान या आनी स्टार्ट करया आयचें पंचरत्न दाळ. हांगासर पळयात हें 5 तरेची दाळ घेतला हांवें. तुमकां सांगता हांव कितले मेजरमेंटान घातला ते. सो पयलीं न्ही सकाळीं न्ही हांवें सगळें भिजोवन घातलेलें. सो आमकां न्ही 1-2 आवर न्ही बरें म्हणजे सोक करपाक दवरूंक जाय. सो दाळ न्ही पयलीं हांवें बरें वॉश करून घेतला. वॉश करून उदक घालून ताका 1-2 आवर ताका हांवें दवरलेलें सोक जावपाक आनी हें बरें सोक जाल्लें आसा. सो तुमकां हांव सांगता कितलें हांवें मेजरमेंटान घेतला तें दाळ सगळें. सो तुमकां सांगता हांवें कितले मेजरमेंट प्रमाणे दाळ घेतला ते. सो हांवें न्ही 1/4 कप हो हा पळय 1/4 कप हांवें हें घेतला मुगाची दाळ घेतला हांवें 1/4 कप आनी 1/4 कप तूर दाळ घेतला. ओके तूर दाळ चण्याची दाळ 1/4 कप सगळें हांवें 1/4 कपच घेतला. चण्याची दाळ मागीर हांगा घेतला मसूर दाळ 1/4 कप आनी हांगासर घेतला हांवें उडद दाळ 1/4 कप. सो जालें न्ही 5 1 2 3 4 5 तो पंचरत्न दाळ हें. सो सगळें हांवें 1/4 कप दाळ घेतला. बरें ताका वॉश केला आनी उदक घालून ताका हांवें सोक करपाक दवरला 2 आवर्स. ओके आनी तें आतां बरें सोक जाल्लें आसा. आतां आमी कुकरान घालया आनी कूक करया दाळ सगळें. कुकरान ट्रान्सफर करून घेतला. तातूंत घालता मीठ चवीनुसार. आतां घालता थोडेशें हळदी पावडर. सो आतां घालता 1 धाकटो चमचो घी घातला न्ही एक बरो टेस्ट येता. ओके 1 धाकटो चमचो घालता हांव. सो आतां घालता उदक. सो हांगासर न्ही हांव 3-3 कप न्ही उदक घालतलें. सो हांगासर हांवें 3 कप फूल उदीक घातला आनी एक हाफ कप ओके 3.5 कप हांवें उदक घातला. सो आतां ताका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो कुकर न्ही हांवें गॅसीच्या वर दवरला. सो पयलीं न्ही आमकां हाय फ्लेमीन न्ही एक विसल घेवंक जाय. ओके हाय फ्लेम दवरात आनी एक विसल काडून घेयात. एक विसल जाली की फ्लेम हा पळय मिडियम दवरात आनी मागीर आनी परत 2 सिटी काडूंक जाय. सो टोटल आमकां 3 विसल काडूंक जाय. ओके पयलीं हाय फ्लेमीचेर एक मागीर लो फ्लेमीचेर मिडियम फ्लेमीचेर 1-2 काडूंक जाय. सो दवरला हांवें. हांगासर पळयात दाळ न्ही बरें शिजलेलें आसा. 3 सिटी काडले हांवें आनी अशें आमकां न्ही बरें कूक करूंक जाय दाळ. ओके हें जाल्लें आसा आनी सायडीन तुमी अशें ताका अशें प्रेस करूं शकता. ओके हें पळय. सो आनी उदक ना परफेक्ट हा उदक. सो चड दाट ना चड पातळूय ना. ओके सो आतां न्ही आमी तडका दिवया. तो गॅसीर न्ही हांवें कढाई दवरला आनी तातूंत हांवें 2 व्हडलो चमचो न्ही तूप घातला. तुमकां जाय जाल्यार ऑयल तुमी घालूंक शकता. तो आयज हांव न्ही दाळ न्ही तुपान करतलें. सो हांगा 2 चमचो घातला. आतां मातशें हेका गरम करून घेवया आमी. सो तूप न्ही बरें तापलेलें आसा. आतां तातूंत घालता 1 धाकटो चमचो जिरा. आतां तातूंत घालता मस्टर्ड सीड्स.
सो आता घालता 2 सुकी मिरसांगो, एक 2 घेतला हांवें. सो आता घालता लसूण हांवें हांगा एक व्हडलो चमचोनी अशें ग्रेट करून घेतला. लसूण घालता, आले घालता. आले हांवें एक धाकटो चमचो घेतला, ग्रेट करून घेतला. आनी हांगासर घालता हांव ग्रीन चिली. जितले तुमकां तीख जाय न्ही त्या हिशोबान न्ही तुमी ग्रीन चिली घालात. सो आता घालता 1/4 टीस्पून हिंग घालता. आता हे बरें मिक्स करून घेयात. तर लसूण न्ही मातशें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवूं जाय. तर लसूण न्ही हांगा लायट ब्रावन जाल्ले आसा. आता तातूंत घालता कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. आता कांदो न्ही आमकां बरो फ्राय करून घेवूंक जाय, एक लायट ब्रावन येयसर. सो कांदो न्ही हांगासर लायट ब्रावन जाल्ले आसा. फ्लेम न्ही लो करात. आता तातूंत घालता अर्दो चमचो हल्दी पावडर, एक धाकटो चमचो रेड चिली पावडर, एक धाकटो चमचो कोरिएंडर पावडर. आता का बरें मिक्स करात आनी फ्लेम लो दवरात आनी एका एक बरें 1 मिनटांनी आमी कूक करून घेवया. सो 1 मिनिट न्ही एका बरें हांवें कूक करून घेतला. आता तातूंत घालता टोमॅटो. हांगासर एक व्हडलो टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला. बरें मिक्स करात. आता न्ही आमकां टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर कूक करून घेवंक जाय. पण आता ताका उदक ना भितर. सो एका न्ही थोडेशें उदक घालूंक जाय. गरम उदीक घालूंक जाय, थंड घालनाकात. सो मातशें गरम उदीक घालता, थोडेशें घालता गरम उदीक. सो आता न्ही आमकां टोमॅटो सॉफ्ट जायसर कूक करून घेवंक जाय. तर तातूंत न्ही थोडेशें मीठ घालता. ते टोमॅटो न्ही मातशें बेगिना कूक जातले. हांगासर पळया टोमॅटो न्ही बरें कूक जाल्ले आसा. आता तातूंत घालया आमी दाळ घालता. आता न्ही फ्लेम न्ही हाय धरूंक जाय. हाय फ्लेमीन न्ही आमकां हें बॉयल करून घेवंक जाय. सो फ्लेम हांवें हाय केला. आता ताका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो हांगासर न्ही हांव चड पातळ करचें ना. हें परफेक्ट आहा. इफ तुमकां चड पातळ जाय जाल्यार तुमी हांगा उदक एड करूं शकता. सो हें परफेक्ट आहा. सो हेका न्ही एक बरें अशें बॉयल करया आता. सो दाळीक न्ही हांगा खतखतो आयिल्लो आसा. आता तातूंत घालता कसुरी मेथी. हें स्कीप करनाका आता, हें घाला. हितून न्ही बरो टेस्ट येता. सो आता घालता 1/4 टीस्पून गरम मसाला, कोथमीर घालता. तुमकां जाय जाल्यार न्ही हितून न्ही चिकन न्ही वेज मॅगी क्यूब न्ही तुमी घालूं शकता, एक टेस्टा लागून तुमकां जाय जाल्यार. पण गरज ना ताका, कित्याक 5 दाळ घालून केला हांवें. टेस्ट सामकें बरें जाला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता. ओके. सो हांगासर पळयात दाळ आमची रेडी. तुमी न्ही चपाती वांगडा खावं शकता. जेन्ना तुमी चपाती वांगडा खावंक सोदता न्ही जाल्यार तें मातशें दाटूच दवरा, तर पातळ करनाकात. सो ताका आतां न्ही बस 1-2 मिनटां आमी कूक करया. मागीर दाळ आमची रेडी. सो 2 मिनटांनी हेका आमी बरें कूक करून घेतला. जालें आमची दाळ रेडी. हें पळय सामकें बेस्ट जाला, टेस्टी. तर गॅस बंद करता हांव. ओके. तो जालें आमचें दाळ शीत दवरला. मागीर थोड्या वेळान ऋत्वीक आयलो की ते फ्राय करतले वांगी. ताका मसालो लावन दवरला. ओके. तो आयज थोड्यांचें नांव घेता. तो फर्स्ट आसा प्रवीणा चोपडेकर, शुभम, पीटर कार्दोजो, डॉली एंताओ, लता राज, शर्ली मस्कनाज, मागीर प्रितिका राणे, विल्मा फर्नांडीस, जॅनेट डिसोजा, लिना रॉड्रिगीज, विनी पिंटो, एल्विस डिसोजा, सेंड्रा कोरिया, जेसिका पेरेरा, 12 डिसिप्लिन. ओके अशें नांव आसा. लिजा सोरिना, प्रीती वांयगणकर, मेरी बेबी कुट्टी, कॅलिस्ता म्हणून कॅलिस्ता, मिंगेलिना रॉड्रिगीज, सेल्सिया फर्नांडीस, अवनी फातर्पेकर, रेश्मा राणे, सपना केरकर, विद्या भंडारी, गोवन हार्टेड बॉय, जोविटा रॉड्रिगीज, लरीना मार्टिन्स,
लुर्डिना वाज, इरफान सय्यद, लीना सोरस, जीन मिरंडा, एक सिटी आयली शिताक, स्मिता राणे, फ्लोरेन्स नोरोन्हा, मागीर सॅबी फर्नांडीस, ज्योती, आल्बा लिमा, मिलेना रॉड्रिगीज, वंडरिंग सोल, मागीर एलिना पेरेरा, रिटा बिहाइंड द कॅम अशें आसा रिटा, भक्ती सुमुख व्लॉग, मागीर मोहिनी रायकर, सरिता रॉड्रिगीज, सुष्मिता नाईक, ओके सो इतलेच, मेली फर्नांडीस, जेनेट सिल्वेरिया, ओके एंड्र्यू रॉड्रिगीज लास्टा, ओके जालें. सो आनी कोणाचें उरला बी न्ही ते फाल्यां घेतलें. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, बरे बरे कमेंट करता, बरे बरे विश करता आमकां. सो सगळ्यांक थँक्यू. सो हांगा बसून हांव खाता अंजीर. अंजीर हांव केन्नाच गोंयान घेयना, हांव दुबय गेलें म्हणून घेतलें. ते म्हाका रुबिनान फोर्स केल्ले घे म्हणून, आनी इतले फ्रेश आसा सांगू तुमकां. ऋतू खायना कोणा खबर, म्हाका ते भितर ते बारीक बारीक बियो आसता न्ही ते बरें लागता खावपाक म्हाका. सो एक एक काडून खाता आमी. ओके तो जेवून न्ही मागीर आमी वयतली पणजी. सो ऋतिकाचो बड्डे लागीं येयला, सो केक बीन आमकां ऑर्डर दिवंक जाय आनी पणजी मातशें काम आहा, सांग तुमकां मागीर. सो वयतले आमी जेवून, ऋतिकाक न्हीद घालून वयतले आमी. ऋतिका व्हरचेना, ओके. आनी ताका कितें एक सरप्रायज दिवंक जाय म्हाका ऋतिकाक, ताका लागून. ओके तो ऋतिका येयली की तुमकां मेळयता. ओके खूब दीस जाले, खूब जाणां म्हणटा की ऋतिका येयात ना आतां कॅमेरा फुडल्यान. सकाळचो स्कुलाक वयता न्ही तो, सो आतां आयली की तुमकां मेळयता. ओके आईक मेळोंक ना, रा 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 मातशें रा, आईक मेळयता. आई आसा खंय, आई खंय वयतली, दुबय वयतली सगळ्यां हाय म्हण. हां आनी ते पळय मागीर दुबयचे काने दिसता. ओके चला ऋतिका आयली की तुमकां मेळयता. ओके म्हण मरे. हाय हाय बेटा, यूट्यूब चॅनल कसा आहे तुम्ही? कशा आहा तुम्ही? सगळी बरी आहा? येना न्ही तो कॅमेरान, खूब बिजी आहा तो. जेयलो आतां, शिवनाथ जेवन बेगिना गेलो, व्हिडिओ काडून हांवें बेगिना बेगिना येयलो, जेयलो आनी गेलो. सो जस्ट जेयलो आतां, आपूण आतां न्हिदतलो. तो न्हिदलो की मागीर आमी वयतली पणजी. ओके सो कशें कितें काम आहा तूं न्हीद. ओके सो काल न्ही आमी पळय सेलिब्रेशन केल्लें न्ही 4000 सबस्क्रायबर सेलिब्रेशन, बारीकशें केक हाडून कट केल्लें. सो हांवें थोडेशें केक न्ही हेका व्हरून दिले स्नेहाक. तुमकां खबर आसतलें स्नेहा कोण तें, अक्षय तिची मम्मी. ओके सो तिका केक व्हरून दिल्ले, ती नासलेली घरा कडेन, कोण बड्डेक गेल्ली, तिचो हजबंड आसलेलो. केक दिवन आयली आमी. सो काल ती आमगेर येयली आनी तेन्ना म्हाका एक बरेंशें कार्ड केला पळय, कॉंग्रेच्युलेशन बरयला. आनी हांगासर पळय टू डियर तृप्ती, शिवनाथ एंड ऋत्विक एंड आई, आणि फॉर युअर अचिवमेंट इन यूट्यूब जर्नी वी ऑल विश अ व्हेरी बेस्ट लक जर्नी. सो हांगा पळय अशें 4000 बरयला आनी हांगा सबस्क्रायब बरयला. बरें हांगा क्यूट केला कार्ड, खूब आवडलें म्हाका. तेजी मेहनत आहा, कार्ड करप न्ही म्हणजे तेजी मेहनत आहा, त्रास आहा. ते त्रास काडून केलें तेणें पळय. ते येयल्ले काल दिवपाक, म्हणजे तुमकां शेअर करया म्हटलें हांवें पळय. सो म्हण थँक्यू हां स्नेहा. थँक्यू अक्षय. ओके चल न्हिदया बरें. सो तो आतां न्हिदतलो. दाळ कशें आहलें, आवडलें बरें. तोंड पळय हांकां बापा कडचे चेड्याक दाळ म्हटल्यार जालें. नुस्त्याची कडी आवडना हांकां, आमकां दाळ वचना, आमकां नुस्त्याची कडी जाय. पण दाळ वांगडा फ्राय आसलें न्ही बरें वयता म्हाजें, जेयलें हांव. ओके चल तो आतां न्हिदतलो. ओके तुमकां डायरेक्ट सांजचें मेळटा. आसूं 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 कांय ना. आयज तरी हें आसलें डिक्टेशन EVS 9 पडलें. आसूं कांय जायना पळय, 9 पडलें, एक रॉंग जालें, चलता कांय जायना. 9 सुद्दां बरें आसा, 9 सुद्दां बरें आसा. सर्वायवल स्पेलिंग तेणें रॉंग बरयलें, सर्वायवल तेणें. आसूं आसूं कांय जायना. सो एक रॉंग जालें तेजें. आसूं चलता कांय जायना. ओके चल सांजचें करया अभ्यास स्टडीज. ओके चला आमी आतां भायर सरला पणजे वचपाक. सो तेज्या पयलीं न्ही बारीक बारीक कामां आसा बरोबरी.
केक बीन ऑर्डर दिवंक जाय ते एक काम करता पयलीं परवरी कितें कितें काम आहा पळय तें करता मागीर वयता पणजी मार्केटान ओके चला भायर सामकी कडक वत 4 जाला ऋतू न्हिदला तुम्ही खूब जाण विचारता ऋतू खंय गेलो ऋतू न्हिदला ओके आनी चिंतला की ऋतुका कितें गिफ्ट घेवया म्हणून सरप्रायज ताका सरप्रायज आं सो चिंतला हेका सांगला हांवें तो खूब टायम म्हणटालो आपल्याक जाय म्हणून आनी तें बरें मोडचें ना तें बरो यूज करतलो आनी बाकी टॉयज बीन दिवन कांय फायदो ना सगळें मोडटा तो ओके चला आतां भायर सरला शी सनग्लास घेवपाक विसरले पळय भायर वता हेजे गडबडीनी सगळें विसरता हांव चला ओके पयलीं आमी वयतली मोंजिनीस केक ऑर्डर दिवपाक आनी खंय तो ऑर्डर केक पयलीं पणजी वयता ओके पयलीं आमी पणजी वयता असो आमचो बॉस म्हणटा पयलीं पणजी या सो पावली आमी आं तो हांव पणजी कितें येयला आनी तुका मागीर सांगता हांव कितें घेवपा येयला हांव सो पयलीं म्हटलें फुलां घेवया फुलां सोंपले आनी झाडां न्ही आतां फुलां बी जायना म्हटलें पयलीं फुलां घेवया बरें आपण मिक्स घे मिक्स दिया हो एक घे आणि थंय आपण काट सो फुलां बीन आमी हांगा घेता केन्नाय दिवाळी आसूं दसरो आसूं आमी हांगाच घेता फूल ती भाजी घेवपाची मेळ्ळी फणस हय सो हेका लागून येयल्लें हांव कशें तोर जाय आसलें म्हाका तोर घेवपा येयला हांव हें मागीर लॉन्च करपाचें मगे कशें 100 5 सो घालता बरें पूण घाल सिलेक्ट विचारलं सिलेक्ट आल चूज आफ्टरवर्ड्स चेक करता हांव चेक सो हें आसा दुदी न्ही गे फूल दुदेचे फूल भाजी करता हेजे गोटाचे सासवां करपाक बीन न्ही कशें 700 रुपया 400 हे न्ही सासवां बी करतात आपूस ते आपूस आयले कशें ते 500 खंय 500 रुपया स खंय आतां मातशें स्टार्टींग न्ही हें मातशें म्हारग आसता ताका नाका म्हटलें हांवें आनी ती मातशी चाप्टर आहा घेयना न्ही तांकां राग येता स्टार्टींग केन्ना घेवप ना मातशें एक्सपेन्सीव आसता तेंचें बरें घेयना राग येता तांकां आनी घोटाचे सासून कितले घोटाचे आमी कितले 400 रुपया खंय ताका विचारकूच भंय दिसता सो म्हाका जाय आसलेले तोर आनी कच्चा फणस मेळ्ळें म्हाका सो या आमी जालें म्हाजें काम सो आतां आमी येयला तातो चाय पिवपाक सो हेज्या पयलीं आमी गेल्ली हांगासर काफे सेंट्रल थंयसर न्ही सामोसा बरें मेळटा मशरूम सामोसा आनी म्हाजें फेवरेट तें मशरूम सामोसा काफे सेंट्रल सामोसा पळय मशरूम 2 दिलेले कॉफी पण ते बटाट घालून करता पळय सामोसा म्हाका अजिबात आवडना सो हांवें शिवाक म्हटलें की रिजूचे बड्डेक आतां आमकां बड्डे करतली पळय तर आमी हें सामोसा दिवया म्हणून मशरूम सामोसा तो जस्ट आमी ते ऑर्डर दिला आमी ओके आनी 3 सोमार मेळटलें आमकां ते दनपारां 2 तारखेक म्हाका तो सामोसा खूब आवडटा आनी म्हाका हें दिसता की तेंच्यांनी सामोसा खावपाचें पयलीं कितले आसलेले 10 आसलेले 11 आले 12 आले मागीर 14 केले मागीर 16 रुपया केले आतां 18 रुपया केला पण सांगू तुमकां भितर फक्त मशरूम आसता तुमकां खबर आसतलेच इफ तुमी पणजी बी हेवटेन कोणाक खबर आसतलें काफे सेंट्रल तुमकां खबर आसतलेच ते इतले टेस्टी आसता तेंचे सामोसा समोर सांगू सो जस्ट आतां ऑर्डर दिला आमी सो आतां उरला केक आनी पिझ्झा सो म्हाजें अशें आहा की ते आतां खंय बड्डे करतले पळय त्या भुरग्यांनी बेस्ट ऑफ थिंग खावपाचें अशें म्हाजें हें आसा पिझ्झा आमी एड केला पिझ्झा पयलीं नासलेलें सो म्हटलें पिझ्झा भुरग्यांक आवडटा न्ही सो पिझ्झा आमी ऑर्डर करया म्हटलें सो वयतना केक आनी पिझ्झा उरला ऑर्डर करपाचें तें जालें की जालें मागीर सो आमी आतां कॉफी ऑर्डर केला आनी बन्स ऑर्डर केला केन्नाय आमी हांगा येता पळय चणा मसाला खाता न्ही हांवें म्हटलें नाका
शिव मस्त डायटिंग करता खंय म्हटल्यार नाका म्हटलें अशें हेवी येता आमी चणा मसाला खाले खूब जाले बन्स खावंक ना हांवें बन्स म्हटलें बन्स घेवया आनी कॉफी घेतला हांवें तो च्या घेतला तो केन्ना कॉफी पिना तो सादो मनीस हांव कॉफी पिता तो म्हाका म्हणटा आमी सादे मनीस बाबा आमी कॉफी पिना आमी च्या पिता खंय तो हें आसा म्हाजे बन्स गरम आहा खूब दीस जाले हांव बन्स खावंक ना रूच येयली म्हाका आनी हांगा आसा म्हाजें कॉफी आनी शिवाची च्या सो कॉफी घेतला ओके सांजचे न्ही मातशें पोटान चाय किंवा कॉफी पडल्यार न्ही बरें दिसता जिवाक हय का न्ही हय तुजी संवय लागला म्हाका म्हणनाका ओके सो बन्स खाता टेस्ट पळय न्ही खावन पळय न्ही ते बन्स आमी फर्स्ट टायम ट्राय केला खावन सांग न्ही बरें सॉफ्ट आनी अशें आमचें जायत ना घरा केल्यार बरें सॉफ्ट सामकें गरम आहा बरें आहा हां बरें आहा एक रितीका व्हरता खंय एक घे प्लेट पळया मोड जाल्यार खालो जाल्यार मम्मी खाताली एकूच घे खूब व्हडले आहा ते रिती सगळें खावचो ना एक घे पार्सल ओके चला चाय कॉफी पिता बरें टेस्टी आहा आनी न्ही ऑयलूच ना न्ही दोन कितें एकूच घे तशें उरता पळय ऑयलूच ना पळय मातशें ऑयला चड ना बरें टेस्टी आहा सो आतां आमी येयला ला पिनो पिझ्झा सो पिझ्झा हांगा मातशें बरें मेळटा एक खाल्लेलें हांवें सो म्हाका खूब आवडलें सो म्हटलें हांगासर दिवया म्हटलें ऑर्डर जस्ट लागींच आहा परवरी मॉल दी गॉज ऑपोजीट ला पिनो पिझ्झा म्हणून पळोवया अशें कितें सो आतां आमी येयला कॅरसीट केक ऑर्डर दिवपाक 8 नंबर आले 8 नंबर पळोवंक बरी दिसना सो केकाची ऑर्डर जाली आं सो केक दिले आमी ऑर्डर आतां आमी वयता कलंगूट थंयसर रितीका एक गिफ्ट घेवंक जाय सो आतां येयलात न्ही भायर घेवया म्हटलें रितीका खबर ना तुमकां सांगला हांवें ना न्ही तुमकां दाखयता अजून थंय तुमकां दाखयता हांव रितीका दाखयना हांव तिका डायरेक्ट बड्डे दिसाक सो वचून न्ही आतां थंय एक बरें मेळटा खंय सो आमी थंय वयता पळयता सोमतें घेवन सट्टा आनी गाडयेन दवरता सो आतां आमी येयला कितें म्हणटा तेका डेक्लाथॉन सो हांगासर न्ही रितीकाक एक स्केटींग पळोवपा आयला आमी तो ताका स्केटींग जाय खूबदां म्हणटालो आपल्याक स्केटींग जाय म्हणून हांगासर बरें मेळटा खंय पळोवया मेळ्ळा सोमतें घेता सो हांगासर न्ही सगळे स्पोर्ट्स आयटम सगळे मेळटा टेंट पळय हांगासर शिवनाथ म्हणटालो घेवया म्हणून हांगा बरें आहा न्ही हे पळय हे बरें आहा 2500 शिवनाथान एमेझॉनान पयलें मातशें एक्सपेन्सीव आसलेलें हांवें म्हटलें इतलें एक्सपेन्सीव घेनाका वाव बरें आहा न्ही घेतलें म्हूण कांय ना आमकां यूज तरी जावंक जाय न्ही आमी खंय वयता ग्रूप करून न्ही वचोंक जाय खंय तरी भोंवपाक न्ही शिवनाथ बिचार बीन अशें टेंट घालपाचें बार्बेक्यू करपाचें वाव बरें आहा न्ही 7,000 रुपीज सगळें मेळटा हांगासर स्पोर्ट्साचें सो आतां आमचें स्केटींग खंय आहा पळय पयलीं फिटनेस तूं हांगा कितें फर्स्ट टायम येयला की येयला पर आमी हांगा फर्स्ट टायम येयला तूं कांय इतलें आयडिया ना खंय कितें मेळटा तें तांकां विचार ना जाल्यार सो हांगासर आसा ए पिंक गर्ल्सांक ब्ल्यू घे हॅप्पी जातलो ऋत्वीक तिका जाय म्हणटालो तेन्नाच्यान हॅप्पी जातलो पळय तेजे सायज खंयचे ते पळय आनी घेवन सोड असले बिसले घेतले न्ही तो मोडून घालचो ना टॉयज घेतले न्ही तो मोडून घालतलो हे बरें आहा न्ही पूण वाडटा तेन्ना पळय ताका हे धाडटा येतले न्ही सेपरेट करून मेळटा तें पळोवंक जाय पळय तांकां विचारून घे खूब आहा पळय कलर ऑप्शन भरपूर आसा पळय 4 to 10 years आमचे ऑनलाईन सगळे व्हिडिओ आहा तुका हा न्ही हां ओके ऑक्झेलो हे ब्रँड घातले आनी डिकॅथलॉन स्केट्स सगळे आतां म्हाका सांग तूं आतां कशी घालतलो दोन सो हे शूज घेवचे पडटा तुमकां 159 एक्स्ट्रा ओके आतां करून दी म्हाका पयलीं बिलींग करचें पडटा बिलींग करून न्ही तो सारको आसलो न्ही ओके ताका हँड गियर्स सगळी फूल सेट दी मरे तूच दी हितून 6 पीसीस येता अशे 2 एल्बोज 2 नीज आनी 2 रिस्ट हां एल्बो नीज हां ओके ओके अशें न्ही करेक्ट
अशें अशें आनी एवरी पिसाचेर अशें मेन्शन केल्लें आसतलें लायक हेजेर मार्क केलं पळय एल्बो मार्क केला आनी Elbow रायट घातल्या उपरांत तुका अशें टायट करून हां ओके हां ओके टायट करून सो मेळटा तेका लूज करून घालूनी मागीर टायट घातल्या करपाचें उपरांत अशें टायट टायट ओके सगळे हेल्मेट बी सगळं घेतला ओके खूप ताका आवडटलें ताका म्हणटालो तो ताका जाय म्हणून सो पळोवया आतां कशें कितें जालें आमचें सगळें कामां जे आमचे आयज भायर सरलें न्ही कितें काम करपाक सगळें जालें आनी तुमकां हांवें दाखयलां रितिकाची गिफ्ट रितिको दाखोवचें ना आमी सो तुमकां हांवें दाखयलां कितें तें पळय त्या दिसा तरी पळोवया एक्सप्रेशन पळोवया कशें आसा तें ओके सगळें काम जालें आतां वयता घरा आमी सो व्लॉग न्ही आमी हांगाच एंड करता ओके चला आयचो व्लॉग आणि रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लाईक करात शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय